हांव शिकिल्लो म्हणजे शिकप मुळावें शिकप सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी आलंगारची फिरगस्ती सर आसले सेंट थॉमस हायर प्रायमरी स्कूल सकट रूख आसले सोर आंब्याचे रूख वारे आयले तर तांतली थोडी सकला पडटाली देखून आमी धांवतेले हांव विंसूंक आनी आमकां कितें मेळटा व्हड आशिल्ले भुरगे 7वे क्लासीचे भुरगे विंसून धांवताले एकली सिस्टर आसली शिकोवंक सिस्टर थियोडोरा कार्डोजा म्हणून तिचें नांव आनी ती पयल्या क्लासीक भुरग्यांक शिकयताली तिका आमचे कश्ट कळले गी कितें गी आमकां सुमार एक 2 वरां जाताना तिणें भायर आपोवन व्हरचें आनी रुखा मुळांतच लिसांव शिकोवचें म्हणजे सकला पडटा आसतना तक्षणा आमकां धांवंक सांगताली विंसून हाडा म्हणून आनी आमी खावंक ना ते तिका व्हरून दी जाय मेळिल्ले सकट तोरां तिच्या हातान लास्ट क्लास लास्ट पिरियड आमकां सगळ्यांक भितर व्हरताली आनी आंबे लेक करताली भुरगे कितले आसात तितले कुडके करताली सुरी आशिल्ली तिच्या डेस्कांत आनी सगळ्यांक एक एक कुडको वांटूंक सांगताली सांत कशें जावचें गे म्हणून शिकयल्लें त्या दिसा तिणें शिकयल्लें लिसांव जावन आसा तुका मेळ्ळेलें सकट तुजें न्हय तातूंत आनी एक लेसो वांटो आसा तो वांटो तांकां वचून पावो जाय हें जावन आसा लिसांव आमकां तिणें शिकयल्लें